आकाशवाणी पणजी केंद्र. ऐकूया संगीत खेळ ओयणी मीठ. बरोवपी मिनिनो मारियो अराउजो. दिग्दोषपी जयेंद्रनाथ यशवंत हळदणकर आणि निर्मितपी भार्गवी थिएटर पोरवरी. ओयणी मीठ. Kushal sattai jili na tutte tu kasuk montai kosli wonit koi bik achatat wacher keltai korun orjit mitachi kalsan mit jana mono na kaite oini mit oini mit मॅडम चालतं का जॉगिंग? रियो हांवें कितले पावटी सांगला म्हजे वर्कआउट चालू आसतना म्हाका डिस्टर्ब करी नाका म्हूण. तें जाण मॅडम तुगे टिफिन रेडी जाली आं. पूण मॅडम एक चूक जाली. आयजूय चूक? तुजें सोदाचेंच तें. पूण म्हज्या टिफिनांत स्टफी जेवण पॅक करूंक ना न्हू. ना तुगे टिफिन तुका जाय तेसो जेवण घायलां. पूण कितको ती चूक जाली मुखाडे. तर कसली चूक? मॅडम तुगे टिफिन सरा जेवण घायलां आनी सरागे टिफिन तुका जेवण घायल मॅडम. पूण तेश कोन्न तुगेले ते फ्रूट सलाड ब्रेड स्लायस कोंब काडलोली मूग आनी मेथी सारकें बोर भाशेन घायलां मॅडम. हय ओके. आनी पियोंक कितें घातलां? गाजर रोस, युअर फेवरेट कॅरट ज्यूस. आनी रियो म्हज्या टिफिनान कितें पॅक केलां? सर हे तुगे इसरो जाता सर हांवें घायलां तुगे टिफिना बीफ स्टेक पोक कटलेट ब्रेड स्लायस रायस करी फिश फ्राय रोस्टेड पापड. पूण सर एक चूक जाली. टेक्निकल एरर. टेक्निकल एरर? वय. अरे पूण रांदूंक कसली टेक्निकल एरर लागता तर? सद्याक तुगे टिफिन सर तुगे टिफिन मॅडमी जेवण घायलां आनी मॅडमीगे टिफिना तुका जेवण घायलां. कितें ना कितें तूं चुकतात. पूण मोदेकात खावंक कितें तरी घातला मरे म्हाका. वय तें घायलां. पोटेटो चिप्स. पोटेटो चिप्स? अरे तूं म्हाका कितें LKGचो टायनी भुरगो म्हणून सोचमलोय? अरे बर्गर तरी करचो आसलोय चिकनाचो दोंगो भाजून. सर चिकना 3 दोंग आसलो तर हांव कोण दिता आसलो तुका. पूण चिकनाचे पड 2 दोंग आसलोले काल तुवें चिकन लॉलीपॉप कोन्न खायलें आनी फ्रिजीन चिकना गुमटी उरल्या. फेजाव मसाला लायन दिचो? नाका गरज ना. सर हें तुगेलें तुका एक भाशेन जेवण रांदपाचें मॅडमी एक भाशेन जेवण रांदपाचें मुको जायना सर. हांव हो म्हयनो निमाण काम करता तुमकां. हांव 1 म्हयन्या नोटीस दिता आनी काम सोडटा. मुगे कितें पगार आहा तें दिया हांव वयता. आय एम ओवर बटन सर. तूं ओवर बर्डन जाता? हो सजमोलें म्हाका. रियो तूं अशें कर फाल्यांतान तूं म्हाका रांदी नाका. हांव म्हजें जेवण हॉटेलांतल्यान ऑर्डर करता. होम डिलिव्हरी सर्व्हिस. आनी हांवूय फाल्यांतान भायरूच जेवता. न्यूट्रिशन पार्लरान वचून म्हजो डायटींग मेन्यू सुरू करता. तूं तुका एकल्याकूच रांद. जालोय मरे खास पीस. गुड. ही बरी आयडिया सारकी बरी आयडिया. सर हॉटेलाचें जेयता आनी मॅडम तूं हूंय जेयत मॅडम? न्यूट्रिशन पार्लर. पार्लर हय तेच जाल्यार हांव बी पार्लरांक जेयता. यू मीन टू से न्यूट्रिशन पार्लर? नो आयस्क्रीम पार्लर. पूण सर आनी कितें सांगो जाय आसलोलें. कितें सांगूंक जाय रियो? सर आज जेवणा मीठ घालपा इसरलो. मीठ घालूंक विसरलोय. रियो सदांच तुजें ओयणी जेवण जेवन म्हाका तर संवयचेर पडल्या. पूण तें आसूं तें आयज निमाणें. फाल्यांतान तूं आमकां रांदचो ना. बेलिजा चल आमकां वेळ जालो आमी न्हेसोन घेवया न्हय? वय चल. या म्हाका दिसलें सर मॅडम म्हाका तापयतली म्हणून. जालें मुगे चलोलें. आयच्यान रांदपा बंद.
रांदिना 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 केन्ना जावं जेवण रांदिना सांगोना 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 कित्याक तें कोणाक सांगोना आपलिपा केलता जिविताची रोपूंक वेळ सारून मोजेचो वेळ बियेता जायत म्हूण गोळमेल आसा जायती सपनां गुपीत काळजाची भावना कितें सांगोंक जायना हांव कित्याक रांदिना पापा 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 पारा पापा पापा पारा पापा पापा पारा पापा पापा. तूं कोण? उदो आवय उदो उदकू? उदो ओय गोड येत म्हाका ओय रा 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 हिंगा राव हांव भितर वचों उदक घेवन येता तुका. गेल भितरी हो सदां जॉगिंग पाका येता आनी मुछ हाटल्या जॉगिंग कोता म्हाका दिसता हो म्हाका लायक कोत मू म्हाकाय जाल्या हो लायक जाला आतां तुम चोयाय हांव तेक कितको फारात पळयतें आवय येयलो येयलो आवय आवय गोड येता घे घे आवय घे उदक पी येता ग्लासान. म्हाका बसय बसय. जाग ना जाल्यार म्हाका तुजे तरी बसय कितें म्हजे बसय? आगो तूं कितको तूं म्हजे बसप हांव कितको सोफा सेटू आगो बाय हेतेच हें आनी कितको हांव जेंटलमॅन. वय रे जेंटलमॅन म्हाका मातशें गोट दवर हांव निमाडे टोडेर आहा आय एम इन एमर्जन्सी. Emergency? वय रे तूं मुगे दोतोर आनी हें तुगे हॉस्पिटल. हॉस्पिटल? आगो आवटूला तूं पिलो आहा बिलो आहा हें हॉस्पिटलू? आगो हें मुगेलें पात्रांव गेलें भोंगलो तूं भोंगलें आहा हें कितें जालें कोण जाणा कोणागे म्हज्या पांयाको मेल मरे मोत मुस्ता रा हिंगा राव गोट दवर रे म्हाका गोड डोर म्हळ्यार विसतें गोड डोर जाता तूं चोड मनीस नॉटी गॉल ऑफ द सीजन. हिंगा राव 108 फोन माता. हॅलो 108 वय मातशें हिंगे आई ब्रँडन आल्फोन्सो म्हणटाय तेगे घरा कोडे हावस नंबर 677 सांताक्रूज. वय मातशें तेगे घरा कोय हिंग एकलें चोडूं धांवता आसतना आमगे घरा येवन पळोवं आमगे घरा येवन पळोवं तेका मातशें येवपाचें आनी तूं व्हरपाचें व्हरपाचें आनी कितें करपाचें अब्बा व्हरपाचें आनी कितें करपाचें म्हण तूं मुको हांवें जाताय अरे बाबा तेका व्हरपाचें आनी तें चिली फ्राय करून खावपाची. फोन दरे फोन कॉम्प्लिमेंट ऑफ द सीजन. ओय आवाजू पावले कितें रोकडे की हे आंगे घरा कडेन दितो नासलो लेगीत रे ये भितर हें चोड तें हें चोडा व्हरपा तुमी बरे. बेलिजा दारांतल्यान कोणाक पळयताय? आमच्या दारांतान कोणाक तरी 108 वॅन घेऊन गेला. बेलिजा जाणाय तूं आमचें गोर रस्ते तेकोनूच आसा आनी असल्यो 108 एमर्जन्सी आमच्या दारांतल्यान भरपूर वेतात ते सदांचेच. ना पूण आमगेर तान तांणी कोणाक तरी उबारून व्हेला. तें आसूं पूण बेलिजा हांव तुका विचारूंक सोदतां तें हें बेलिजा आमी दोगूय एकूच कंपनीन चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर CEO म्हणून काम करता. आमी कंपनीचो धंदो वाडयता क्रोटांनी फायदो करून दिता. जशें आमी तांचो धंदो वाडयता तुका दिसना आमी आमचो गोराबाय वाडोवंक जाय म्हणून? ऑफकोर्स म्हजे वाटेन हांव म्हजो गोराबो वाडयत आसा. म्हजे लागीं सगलें आसा AC, TV, कार, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज एव्हरीथिंग. वय म्हजे लागीं कितें आसा तातूंत हांव खूश आनी दादोशी आसा. वय तें जालें घरची वणटी भितरली दादूसपण पूण ह्या नाजूक घरांत सोबीत आनी सुंदर दोगां मनशां बायलां जियेतात. तांचे सवय दादूसपणा खातीर कितें तरी उणें आसा अशें तुका दिसना? दिसता
पूण इतल्या बेगीन ताची गरज ना. ना म्हणटूच ना. ताची पयलीं म्हाका म्हजो करियर आसा, जाचे उद्देशी म्हजो फुडार दवरलेलो आसा. भुरग्याक जल्मान हाडूच ओस्तुऱ्याची रूप मुदार जाता. म्हाका म्हज्या कुडीची शेप इतल्या बेगीन वगडावपाची ना. And mind you, I have to maintain my physique as it is, at least for the next 5 years. आनीक 5 वर्सां? वोय, वो म्हजो निर्णय. आनीक तो तुजोय जावंक जाय. दिसभर आमी ऑफिसान सांगातान वावुरता, पूण घरान रात जातोच एकसुरो आनी वेगळ्या रुमान हें अशें कितलो तेंप म्हणून हांवें सोंसचें पडटलें. म्हजो कुडीचो वंदावण आनी कितलो तेंप म्हणून हांवें दोमावन धुवचें पडटलें. या पळोवन येतोच ती रात, सुरपणाची जाता सुरवात. आसतना म्हजी गोरकान एक सुरो न्हिता कुडार, उशी वेंगयता बावली खेळयता म्हज्या स्वप्नान. लांबताचें दोशीर पालवता सोमतोच तें तेल. चॉकलेटीची गोडसाण कोटा तोंडान जातूच मेल. सोमदिराचो ताव मेळना, भोंवोन काडल्या ताची वेळ. दोळ्यांक कळ्ळो ना, उदक पडयल्यार गरम वटोन टोन झेल. 10 वर्सां मोगान जिवन आतां काजार जावन 3 वर्सां जालीं, पूण पोती पोती कशी आमी जिवंकूच ना. कसलो संबंद हो बेलिजा. आतां तुजी पिराय 35 वर्सां. 5 वर्सां उपरांत 40 जातलीं म्हणटोच सैमीक आनी सरळ पद्दतीन एके वस्तोरीक आवय जावं खूब कठीण काळ. घडये भुरगें जल्मोवचें ना, ओ जल्मलें जाल्यार तें अपंगळ जावंक येता. देर इज अ बीग रिस्क बेलिजा. ते रिस्क म्हाका घेवंक नाका. तुज्या जिविताचे नेम कायदे हांव मानून घेवचो ना. ना, हांव तुजे नेम कायदे मोडटलो. कसले सोपोने. हांव ताका म्हजे कुडीक हात पासून लावंक दिवचें ना. तो म्हाका कसो आपल्या पागेरान सापडावंक सोदता तें हांव जाणा. पूण ताचे चोपक्यान पडोना जावंक हांव कितले शिडूक आनी चोतूर रावतां तें हांव जाणा. हाचीच म्हाका काळजी घेवची पडटा. म्हजो फुडार पोटजोडीत कोत्तोलें जाल्यार ब्रँडनाची इच्छा ताबडतोब बापूय जावपाची. सकाळ जाली. अब्बा, सकाळी इतू सकाळी मॅडम देंवन येता. मॅडम, देव बरो दीस दिवं मॅडम. तूं काय देव कृपा दिवं. मॅडम, 9 वर जाताय थिंगा हाय.
तूं न्हेसोन तयार बेड टी पिल्या न्हू वय पियेली हांव. सराची वाट पळोवन रावता. तो आजुनी तयार जावंक ना. मॅडम सर वॉशरूम आहा अजून उदो नावता. गोरजे भायर वेळ करूंक ताच्या फाटल्यान. बरी भाशेन जाणा तो. डेलिगेट्सा बरोबर म्हाका 10 वाजता मार्केटिंग प्रेझेंटेशन आसा. म्हाका व्हिडिओ कॉन्फरन्स आसा म्हूण. मॅडम एश कोता वॉशरुमा वयता आनी आस्त्यासो उडून घेवन येता. गरज ना. हांव सकाळीं फुडें उठोन 6 वरांचेर उदक न्हावन तयार आसलो. म्हजे उपरांत कोण न्हावला तो शावर बंद करूंक विसरला. शावराचो आवाज हांवेंनूय आयकल्लो. पूण बेलिजा म्हाका दिसलें तूं न्हावता म्हणून. चल रियो भितर वचोन तो शावर बंद करून ये. येस सर. बेलिजा रियो सदांच तसो. आतां 9 वरां जालीं. चल तूं तयार जालें? वय हांव सोगले तयारेन आसा. म्हाका जाता तितले बेगीन ऑफिसान पावूंक जाय. आयज तूं हॉटेलान एकलोच नस्तो कर आनीक सुसेगाद यो. हांव म्हजो नस्तो व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाल्या उपरांत करतली. आय एम रियली एक्सायटेड अँड आय डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल माय मूड. म्हाका म्हजो करियर फर्स्ट. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट माय नेसेसिटीज. ओके बाय. येस यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट युअर नेसेसिटीज. हाकाच लागोन हांव वळवळटां. सर 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 मॅडम गेली. वय तिका आयज ऑफिसान मार्केटिंग प्रेझेंटेशन आसा देखून ते आदी फुडेंच गेली. सर तें इसरोलें सर. कितें विसरलां तें म्हज्या लागीं दी. हांव व्हरोन दितां. सर इथं मॅडमीगे पेन ड्रायव्ह व्हरपा इसरोलें. सर हांव नोको हे दिसान मॅडमी कितें जालें तें सगळे कडेन इसरो तेशें. काल म्हळ्यार काल फ्रूट ज्यूस व्हरपा इसरोली मागीर हांव पिलो. रियो नकोय तूं. कामाची जबाबदारी सांबाळप म्हणजे कितलें बर्डन तें. वय सर तेका लागोन हांवें तुमकांय रांदपा बंद केलां म्हाकाय रांदपा बंद केलां आनी आख्खें बर्डन आहा तें झिरो केलां. पण सर एक मात सांगोत आं तुम दोगांय कामाक गेल म्हणटरे घरा म्हाका रावपा सारकें कितें कितें जाता अशें. हय सर हांव तुका मरे सर जायत पाट सांगोंक सोदतालो. म्हणजे इनडायरेक्टली तूं तुजो पगार वाडय म्हणटाय. ना सर पगार न्हू पगार पावत मागता गेले. हय सर पण सर म्हाका हे घरा हेडपा एक बेबी डॉल जाय आसलेलें. बेबी डॉल बरें. हय. तुका बेबी डॉल हाडून दिवपाची जबाबदारी म्हजी. ओके हें तुजें काम जालें म्हणून समज. थँक्यू. आतां हांव भितर वेतां आनी कबडांतली बेबी डॉल आसा तें घेवन येता. ना 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 सर तूं समजल ना हांव कितें सांगो सोदी तें. अरे हांव जाणा रे रियो तुका कसलें बेबी डॉल जाय तें. हांव भितर वेतां आनी रोखडोच अरेंज करून घेवन येता. जावं सायबा बेबी डॉल मेट दिसत म्हाका मुगे जातोली मज्जा. एक पाट बेबी डॉल मेळ मुटरी मागीर धोल धोल. भायल्यान कोण येल दिसत म्हाका. कोण तूं चेडू. आत कळ्ळें म्हाका. सरान भितर वचोन ऑनलायन बेबी डॉल ऑर्डर केलो म्हाका. येचोय तूं मुगे बेबी डॉल. हांव बेबी डॉलू. आवय सर सर. अरे रियो कितें जालें. अरे तुका हांव बेबी डॉल मू कोण सांगिला. तूं कोण आनी कित्याक आयला. सर हांव गव्हर्मेंट सर्वंट. तुमगे घरां दिसा कितू गार्बेज जाता आनी ती तुम केश कोन डिस्पोज कोत्ताय हेजे वयर हांव सर्वे काडपा भोंवता. ह्या वर्सा सरकारान नितळ गोंय झिरो गार्बेज आनी झिरो प्लास्टीक करूंक चिंतलां. मॅडम आमी आमच्या घरान रांदीच ना जाल्यार आमच्या घरान गार्बेज कशी जातली. आमची गार्बेजूय झिरो आनी प्लास्टिकूय झिरो. सर जाल्यार बरें हा मरे. तुका वालोर फावो. स्वच्छ भारताची सोमजीकाय तुका बरी हा मरे तेस जाल्यार. होय तर सर बर तर वयता हांव. गेले हेगे बिस्ते मरे हांवें तापोट हायलें. सर हांव भितर वयता पूण हे मॅडमीगे पेन ड्रायव्ह कितें करपा तें मातशें चोया. ओके बरें. हॅलो कितें जालें. हॅलो बेलिजा पावले तूं. आतां पावता थंयच आसा. गाडी पार्क करून लिफ्टीन आसा. पळया तूं म्हाका डिस्टर्ब करिनाकाय.
हांव प्रेझेंटेशनाचे तयारेन बिझी आसतली. आयज तरी तुजे फोन करून म्हजो वेळ पिड्यार करिनाकाय. आयकला ब्रँडन? बेलिजा, तुझे प्रेझेंटेशन USB पेन ड्रायव्ह तुझ्या बॅगान आसा जाल्यार पळय. राव पळयता. ओ नो, ती म्हज्या बॅगान ना. हांव घरा विसरली दिसता. वय, अश्यो गरजेच्यो वस्तू विसरले जाल्यार तुजो कॅरियर कसो फुडें वेतलो. नाव डोंट गेट अपसेट एंड नर्वस. आय एम देर, युअर हजबंड. हांव USB घेवन रोखडोच येता. इतकें सांगूंक हांवें तुका फोन केल्लो. तुका डिस्टर्ब करूंक न्हय, पूण एक गोरकार कसो तुका म्हजो पुरो सहकार दिवंक. ओ माय गॉड, थँक यू सो मच. लिमिटेड कंपनीच्या नांवान हांगा हाजीर जाल्ल्या सगल्या डेलिगेट्सांक येवकार दिता. दर एका नागरिकाचे कर्तव्य जावन आसा देशाच्या स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण फॉलादीक करूंक. ह्याच खातीर आमचे कंपनीन 7 रंगाचे गार्बेज ट्रॉली बिन्स निर्माण केल्या. दर दिसाक एक कलर. मंडे ग्रीन डस्टबिनांनी सगळे तरेचे व्हेजिटेबल आयटम्स. ट्यूसडे येलो डस्टबिनांनी सगळ्यो जेवणा खाणाच्यो वस्तू. वेनसडे ब्लू डस्टबिनांनी सगळ्यो प्लास्टिका बोटल्यो, बॉक्सां, पोतयो. थर्सडे ब्लॅक डस्टबिनांनी सगळ्यो कवचेच्यो बाटल्यो, कॉपां, ग्लास. फ्रायडे रेड डस्टबिनांनी सगळ्यो लातां, दोबे. सॅटर्डे ऑरेंज डस्टबिनांनी सगळ्यो लोकडाच्यो, दारेच्यो वस्तू. संडे व्हाईट डस्टबिनांनी सगळ्यो मेडिकल आयटम्स, सिरिंजेस, नीडल्स एक्सेट्रा. ह्या तरेन ह्या डस्टबिना वरवीं दिसा दिसपोटी आमची गार्बेज सेग्रिगेट जातली आनी पंचायती, म्युनिसिपॅलिटीन दर दिसाक एकेच तरेचो रंगाचो डस्टबीन दिसपोटी व्हरतली आनी गार्बेज प्लांटार डिस्पोज वो रिसायकल करतली. हें तुमकां कशें लागलें? वय शी, कितें होबरो सारक्यो. मॅडमीगे प्रेझेंटेशन सारकें बरें गेलें ही. मॅडमीगे प्रेझेंटेशन बरें गेलें म्हूण सरान पाटी दिलोली राती. शी, पाटी केदो कोमेस जाली आनी केदो काबार जाली कोणाक कांय खबर ना. आतां वयता सरागे रुमा वयता तेका बॅड टी दिवपा. सर 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 रुमा ना सर. सकाळीं जालें न्हू. वॉशरूम आहा. हांव बॅड टी हिंगा दोतलो आनी बायसोन वयतलो. सोडात म्हाका, सोड म्हाका, सोड. म्हाका कित्याक गोट दोत्ता? सोडात म्हाका, सोडात. ब्रँडन, तूं हांगा म्हज्या कुडांत? तूं हांगा कसो पावलोय? तूं हांगा कसो पावलोय?
काँग्रेस वेलीचं काँग्रेस. इट वॉज अ व्हेरी व्हेरी सक्सेसफूल इव्हेंट ऑफ लायफ. राती पार्टी चलतना कुशालकायेच्या नादार हांव तुका विश करूंकूच विसरलो. तुजें प्रेझेंटेशन इतलें बरें आसलें. इट वॉज अ सुपर्ब, एक्सलंट, मार्वलस. सगळे डेलिगेट्स तुझ्या हुशारकायेक टोटकले आनी तूं जाणें एमडी इतलो खुश जालो ताणें पार्टी स्पॉन्सर केली. खरें सांगचें म्हणल्यार बेलिजा फ्रॉम माय सायड तू कुशाल नासलोय न्हय. सोदाची पोरी तीच कुर्नाटकाय तुझ्या मनान फिरताली न्हय. ना, पूण हे फावटी इट वॉज अ वंडरफूल अँड एक्सलंट प्रेझेंटेशन. आनी तेच खातीर हांव सगळे उमेदीन सगळी रात तुज्या सांगाताक तुज्या कुडान आसलो तो वेळ सारून. तू कितें सांगूंक सोदताय? सगलो वेळ तू म्हज्या कुडांत आसलोय? ना, हांव म्हज्या कुडांत केन्ना पावलें? कितें तरी विचित्र घडला म्हजे सोबे. जेन्ना कुशालकायेचे नादार आसता तेन्ना वेळ कसो वेता तो कांयच कळना. तेंच तुजें सवें घडलां. तें तुकाच न्हय, सगळ्यांत तेंच घडटा. पूण तूं म्हज्या कुडांत कसो पावलोय? हे सगळे कशे घडले? हे सगळे कशे घडले? ना, तुवें म्हाका फसयलें. यू हॅव डिच्ड मी. हाऊ डेअर यू? हातून कितें वायट आसा बेलिजा? तूं उमेदीन नासतालें, ड्रिंक्सूय खूब पियेलेलें. उपरांत तुज्या पांयाचेर तुज्यान उबें पासून रावंक जायनासलें. तुजी परिस्थिती बिगडटाली. लोकां मदें तुका लॉस जातली म्हणून हांवें म्हाकाच म्हटलें तुका घरा घेवन गेल्लो बरो म्हणून. उपरांत हांवें तुका म्हज्या हातान घोट धरले, उबारलें आनी मोटरान घालून घरा घेवन आयलो. म्हज्या कुडांत येवंक तुका कोणें परवानगी दिली? गो बायलेचो अधिकार तो. गरज तेन्ना एकामेकाक पावोंक, एकामेकाचो सांबाळ करूंक आनी खंयच्याय वेळार एका कुडान रावंक आमकां सत्य आसा. आनी गरज तेन्ना एकामेकाचो कुडीचो संबंद जोडूंक आमकां पुराय हक आसा. ना, म्हजी मान्यताय नासतना तुज्यान म्हाका बोट सुद्दां लावंक जायना. बेलिजा, तूं म्हजी घोरकान आनी हांव तुजो घोरकार. 10 वर्सां मोगान येताली तेन्ना कुडीचे संबंद बिलकुल नासतना आमी कुशाल नासली. तेन्ना आमच्या जिवाक कुशालकाय, संतोष, सुख, समाधान मेळोंक ना. ना बेलिजा, ना. मोगान जिवप आनी काजारी जिविताचो समाज एक न्हय, दोनूय वेगवेगळे संबंद. जें सूख काजारी जिवितान आसा तें मोगान जियेताना ना. पूण हें हांव तुजें मानून घेवची ना. हांव तुका बोगशीची ना. तुवें म्हजी सवी अपमान केल्याय. वॉट? तूं उलयता ताचो उतरांचो समज असो जाता हांवें एक बाजारी शिडलुकी वस्तुरीक आपणायला म्हणून. पूण म्हजे मदें आनी तुज्या मदें संबंद जाणा जावनूच हांवें हो थाराव घेतला. जाल्यार एके वस्तुरीक आपल्या हक्का खातीर जीवक सोत्या ना. म्हजो करियर म्हाका म्हज्या जिवा परस व्हड. जाणा जा, आतां हांव एक मेंगी भिजून वस्तुरी कशी हें सोसून ओगी रावचें ना. एके वस्तुरीचो हक तुवें तुज्या पांया तोळार मोस्तिल्याय. हांव म्हजी फुडली वाट चलतलें आनी हें करूंक म्हाका कायद्याचोय आदार घेवचो पडलो जाल्यार हांव फाटीं रावची ना. For the redressal of my grievances, I will approach the Honorable Court of Law. Kurnatkaichi upra
बुडोयले जिविताचे व्हडे बुडोयले रे काळजातले काळजान जिरोयले वाटी वेळीचे मूल कापून उडोयले वाटी वेळीचे मूल कापून उडोयले हे जेवण कोणाक दवरला म्हाका नाका तुमचें जेवण मॅडम तू कितें जाला 1 म्हयनो जालो तूं जेयना आयना कामा पासून सारकी वचना राती न्हिदना मॅडम एश कोन्न कितको जातलें तू कितें जाल मॅडम तूं जेयना कित्याक म्हाका कोणूच विचारी नाकात मोजे झूज हांवूच झुजतेले कुशीन सर मॅडम तूं एश कोन्न जेयना आयना जाल्यार एक दीस मौन वयतो मॅडम तशेंच जालोलें म्हाका जाय गेट लॉस्ट अरे रियो कितें जाला सर मॅडम जेयना कुशीन सर म्हज्या कुडांत पावल घालची कबोदार तूं एक वाघ जसो एक वाघ एके बोकडेक फारायता आनी आपल्या पागांनी फापशिता तशेंच तुवें म्हजें जिवीत फापशिलां कोडसर म्हज्या दोळ्या मुखावेलो सजमोन घे बेलिजा आतां आमी काजारी तरूय आसतना वेगवेगळ्या रुमान रावप कुडीचो संबंद नासतना काजारी जिवीत म्हणूंक जायना बेलिजा अंडरस्टँड मी सोयम्यूक फुडो कर कम टू रियलिटी ऑफ लायफ तू का म्हज्या करियराची नोसाय जाता हांव तुज्याकीन हुशार म्हज्या वावरान पोळचोरता दोनयाची वाग काडणी प्रमोशनां मेळटा म्हूण तूं निराशी जाताय पूण हांव तुजें आयकोची ना म्हजो निर्णय हांव खूद घेतेली हॅलो कोण उलयता तूं कोण हांव बेलिसा मास्करेनस तूं कोण हांव बायलांच्या संघटना कोचरींतल्यान उलयतां मॅडम बेलिजा आमी तुजी कंप्लेन डोमेस्टीक वायलन्स एक्ट अंडर मॅरिटल रेप द क्रिमिनल लॉ रेप एक्ट 1981 and 2005 ह्या दोनूय कायद्या खाल नोंद केल्या हेच खातीर फाल्यां 3.5 वरांचेर ते भासाभासीन तुवें कोर्टान भागीदार जावंक जाय बरें आसा हांव जेरूल येतेली बेलिजा कोणाचो फोन आयलोलो तें तुका उपरांत कळटलें कितें म्हाका फोन हॅलो हांव डॉक्टर एलेन मेनेझीस उलयतां ओ डॉक्टर मिनेझीस डॉक्टर रिपोर्ट तयार जाला वय तुज्या घरकान्यांचे तपासणे वयर वैजकी रिपोर्ट तयार आसा डॉक्टर समथींग व्हेरी सिरियस म्हजी गोरकान इतली कित्याक गडबड कोत्ता तिका कसलें दुयेंस जाला डॉक्टर इज शी मेंटली वीक कितें मिस्टर ब्रँडन अशेंच घडटा कितें घडलां डॉक्टर म्हज्या बायलेक इट्स ए गुड न्यूज गुड न्यूज वय शी इज प्रेग्नेंट व्हॉट प्रेग्नेंट थँक यू व्हेरी मच येस आय डन इट आय सक्सिडेड ना बेलिजा आतां तुवें चतूर आनी शिड्डूक रावची गरज म्हज्या वाटेन हांव तुका म्हजो पुरो सहकार दितलो डॉक्टर एलन मेनेझीच्या फोना प्रमाणे यू हॅव टू व्हेरी केअरफूल इट्स अ इनिशियल स्टेज तुजो सगळो वावर आतां हांव करतलो म्हजो वार तूं कोत्तलोय कित्याक बेलिजा तुजे सगळे कुटुंबीक जिविताची सुरवात जाल्या आतां आमी एकामेकाच्या उमेदीन आनी मोगान जिवंक जाय कितलो शुभ वेळ हो हांव बापूय जाता आनी बेलिजा तूं आवय येस हांव आवय जावंक तयार ना हे म्हजे कुशी भायर आसा हांव हो गोड रोग कोत्तेले आय विल अबॉर्ट दिस चाइल्ड अबॉर्ट ना बेलिजा ना हांव ह्या भुरग्याक अबॉर्ट करूंक दिवचो ना मानादीक नितीदार सायबा दादल्यान एके वस्तोरीक तिची परवानगी शिवाय हात
ओ बोट सुद्दां लावंक नेजो आनी वॉशिंग घडलें जाल्यार हाका सेक्शुअल एब्यूज ओ सेक्शुअल हॅरेसमेंट म्हणटात आनी गुन्यांवकाराक बोणकोणीची सोजा फाव जाता. माय लॉर्ड, म्हजे क्लायंट बेलिझा मस्करेनस आनी तिचो पार्टनर ब्रँडन आल्फोन्सो. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड. ऑब्जेक्शन ओव्हररूल्ड. माय लॉर्ड, ब्रँडन आफोन्सो तिचो पार्टनरूच न्हय पूण तिचो गोरकारूय जावन आसा. ओके, तर मनादीक जुई सायबा, म्हजे क्लायंट बेलिझा मस्करेनस आनी आरोपी ब्रँडन आल्फोन्सो 10 वर्सां मोगान जियेल्या उपरांत एकठांय आयलेल्या जोडप्यान बेलिझा एक करियर मायंडेड ओस्तोरी देखून तिका इतले बेगीन बेलिझाक आवय जावची बिलकूल खोशी नासली आनी हेच खातीर ती लग्न जावन पर्यान तांचो न्हिदपाचो बाजू वेगवेगळ्या कुडीन आसा आनी ती वेगवेगळी न्हिदतालीं बी. पूण जे रात्रीक हो कावज घडलो त्या दिसाचे फांतोडेक मात ती दोगांय एकाच कुडान आसलीं आनी हें कशें घडलें तें बेलिझाच्या रोगता तपासण्या रिपोर्टा प्रमाणें कळोन येता. ते रात्रीक जालोले पाटेक बेलिझा पियेलेले कोल्ड ड्रिंक्सान आल्कोहॉल मिसोला आसलें म्हणून सिद्ध जालां. हो आसा मेडिकल रिपोर्ट जो हांव ह्या कोर्टा मुखार दवरतां. आतां तें गोरबेस्तपणाचें बेसर आसा. एन अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी. ओसरी खुशी भायर गोरबेस्तपण वो आवय पेणाचो बेस दिवप हें बेकायदेशी. हेच खातीर हो गोर ब्रॉडकास्ट करूंक बेलिझान आपल्या गोरकाराताय मागलेलें. पूण तिचो गोरकार ह्या निर्णयाचेर विरूद्ध आसलेल्यान बेलिझान आपले मागणें ह्या कोर्टा मुखार मांडलें आनी तें स्विकार करचें म्हणून तें मागता. मनादीक जुईस सायबा, 2 दिसाचो पर्यान फिटस आसलोलो जाल्यार that fetus contains life and its elimination is a most evil crime against humanity. It is a murder. खरें म्हटल्यार गोर बरखास्त करूंक कोर्टाची परवानगी लागना. गपचूपूय करूं येता. हें सगळें जाणा आनी जायतीं जाणां गपचूप आपलो गोर बरखास्त कोत्ताय बी. पूण हे केसीक विरोध करूंक एक म्हत्वाचो हेतू आसा. आपल्या जिवितान आवय बापूयपणाचे नातें जोडूंक घेवपाची संदी म्हज्या क्लायंटाचो हो पयलोच आनी निमाणो प्रयत्न बी जावंक शकता. म्हणजे तूं कितें म्हणूंक सोदताय? माय लॉर्ड, हांव कोर्टाक स्पश्ट करून सोदतां तें हें. बिकॉज ऑफ द प्लेंटिव्स इनकम्पिटन्स अँड इमॅच्युरिटी हो प्रश्न घरचे भायर कोर्टाच्या दारा मुखार पावला. आतां ती काजारी. आतां ताका भुरग्यांक जल्माक हाडूंक कसलीच आडखळ ना. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड. ऑब्जेक्शन ओव्हररूल्ड. जुई सायबा, म्हाका हे कोर्टाक विचारूंक जाय. काजार जातूच दादल्यान आपली गोरकानीक आपल्याक जाय तशें वापरूंक जाता. गोरकान तिका राज्य आसूंक जाय न्हय. फोर्सान वस्तरेचो वापूर कोत्तात तेन्ना ताका बलात्कार म्हणटात. आनी IPC सेक्शन 376 खाल बोणकोणेची खास्त फाव जाता. माय लॉर्ड, दिस इज अ प्युअर केस ऑफ डोमेस्टीक व्हायलन्स अँड रेप. मनादीक जुईस सायबा, काजाऱ्यामध्ये कुडींचो संबंद हो काजारी जिविताचो एक निवेल भाग. काजारी जिविता संबंदी कुटुंब रोचपाची ताणी पावलां मारल्या. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड. ऑब्जेक्शन ओव्हररूल्ड. कुडीच्या संबंदाक बेलिझान ताका मान्यताय दिवंक ना. शी वॉज अनप्रिपेर्ड टू बिकम प्रेग्नंट. आपली कुडीची सोबिताय सांबाळली जाल्यारूच तिचो करियर वाडूंक ओदीक बरो सैग आसा ही तिका बेस बरी म्हायती आसली. माय लॉर्ड, करियर आनी काजार एकेच तागडेन मेजूंक जायना. कॅरियर आपल्या जिवितान उत्तम म्हूण मानतल्यांनी काजार जायनासतना रावूं येता. पूण काजार जालोल्याक काजार म्हणजे कुटुंब घडपाची सुरवात. माय लॉर्ड, जल्माच्या दाखल्या प्रमाणे बेलिझाक 35 वर्सां चालू आसा आनी ताचे कुशे प्रमाणे आनीक 5 वर्सां रावलो जाल्यार
बेलिजाक 40 वर्सां बोत्तिली. म्हणजे सैमीक पद्दतीन बेलिजान भुरगे रचून हाडपाचें शेवटाचें वरोस. 40 वर्सां उपरांत अस्तरेक गोरबेस वो आवय जावंक कठीण पडोंक शकता वो तांचे अस्तोंगी भुरग्याक जल्माक हाडूंक घडोना. कितें घडलां ती देवाची मोहिमा, देव कृपेन आनी सैमीक मांडावळीन घडलां. आनी हाका तांणी आपले अस्तोंगी कुटुंब घडपा खातीर अनकंडिशनल मान्यताय घेतलीच आसा. अनकंडिशनल मान्यताय घेतल्या? माय लॉर्ड, बेलिजान केन्नाच अनकंडिशनल मान्यताय दिवंक ना. माय लॉर्ड, ह्या कोर्टांत हांव मागतां जरी तर ब्रँडनान बेलिजाची मान्यताय घेतल्या आनी ताजे लागीं पुरावे आसा तर ताणें ते ह्या कोर्टा मुखार दवरचे. ऑफकोर्स माय लॉर्ड. त्या पुराव्या बगर हे केसीच्या वकालतनामा हांव कसो स्विकार करचो नासलो. आनी म्हाका सांगोंक खूश भोगता ते पुरावे कोर्टा मुखार आसा. कितें? कोर्टा मुखार आसा? माय लॉर्ड, होय. हे केसीचे फायलीची 18वी आनी 19वी पानां त्या खास पुराव्याच्यो व्हेरीफायड प्रतियो जावन आसा. ॲडव्होकेट रेव्हरंड सायमन, तूं 18वें पान सिव्हिल मॅरेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आनी 19वें पान चर्च मॅरेज सर्टिफिकेट ह्या दाखल्याची खबर कोत्ताय न्हय? एक्झॅक्टली माय लॉर्ड. हाकाच म्हणटा काजारी जालेल्यांची अनकंडिशनल मान्यताय. फकत काजार जालोल्या दादल्या आनी अस्तोरेकूच आसता ही अनकंडिशनल मान्यताय. वापरूंक आपल्यो कुडी आनी घडूंक आपलो सुखी कुटुंब. पूण खोटा मनीसकोलाचें दुर्दैवें. दिसान दीस मनीसपण विसरोन जनवरां परी वागोंक लागला. आपल्याक जाय तसो सैमा लागीं खेळटा. थोडे आपले सैम बदलता जाल्यार थोडे असैमीक विज्ञानीक प्रयोग वापरून भुरग्यांक जल्मून हाडटा. कितलें दुर्भाग्य. LBT जावं गे म्हटलेल्याचे सिंगल पार्टनरशीप थ्रू सरोगेशन ओ टेस्ट ट्यूब बेबीज हो सगलो सैमाचो खेळ. इज इट नॉट अ सायंटिफिक प्रोस्टिट्यूशन? I object, my lord. ऑब्जेक्शन ओव्हररूल्ड. माय लॉर्ड, जे काजारी संबंद म्हज्या क्लायंट ब्रँडन आनी बेलिजा ताय आसा त्याच संबंदान घडोवन हाडलेल्या कुटुंबाक पुराय कायद्यांची मान्यताय आसा. दॅट्स ऑल माय लॉर्ड. प्लेंटिस ॲडव्होकेट मिसीस जुली फर्नांडीस, तुका आनी कितें सांगचें आसा? मानचे आसा तितलेय विचार हांवें कोर्टा मुखार दवरल्यात. दॅट्स ऑल माय लॉर्ड. दोनूय वकिलांची भासाभास आयकोन आनी कोर्टान मांडलेल्या दाखल्या प्रमाणे बेलिजाच्या कुसव्यान वाडटा तो गोर कायदेशीर आसा. म्हणजे एका काजारा उदेशी तो वाडला. काजारा उपरांत कुडीचो संबंद जावप हें अनसैमीक ओ विचित्र न्हय. देरफॉर इन द प्रेझेंट केस this is the legitimate fetus of an unborn child and your fetus medical reports प्रमाणे perfectly normal आसा. डिफेक्टिव्ह आसलो ओ लेस दॅन 24 वीक्स आसलो जाल्यारूच ह्या कोर्टाची निर्णय वापरूंक जातालो. हाचे वयर कोर्टान जालेल्या पुराय भासाभासाचे खोलायेन ओर्थ आनी स्कुटावणी करून हे केसीचो निर्णय ह्या कोर्टान न्हय पूण कुसव्यान आसलेल्या भुरग्याचे आवय बापायनूच सांगाताक बसून भासाभास करून हो एका बऱ्या NGOचो आदेश घेवन तारोंक जाय. आनी अशेंच करूंक हो कोर्ट तांकां विनयता. आनी ती मानून घेतली म्हूण सोजमोन द कोर्ट हियर बाय dismiss the case. The court is adjourned. What? Dismiss? बेलिजा? बेलिजा कितें जालें? ओ माय गॉड, गूण येवन पडलें? रोखताचो बोंबाळ? ओ माय गॉड, नो. आय एम सो सॉरी. It's a miscarriage. हेळाय हेळाय जाय ती हेळाय. भुरगीं म्हणल्यार घरा हुशाल काय. 10 वर्सां जाली घरा काम करता. ह्या भुरग्यांचो कितू हुशाल काय बघता. विश जाय तें मागाय हांव दितो तुमकां. अरे वा बाये, तूं व्हड जाल म्हणटरी कोण जाता गो? हांव एरोप्लेन पायलट जातोलें. एरोप्लेना पायलट जातोले तेक लागोन एशकोन नेसोला. वालोर, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आनी बाबा
तूं व्हडलो जाल म्हणटरी कोण जातो रे? हांव व्हडल्या बोटीचो कॅप्टन जातलो. अरे वा, व्हडल्या बोटीचो व्हडलो कॅप्टन. गुड गुड कॅप्टन. गुड, व्हेरी गुड. बाय तूं कोण जातोले? हांव बॅडमिंटन खेळटलें आनी ऑलिंपिक मेडल जिखतलें. ऑलिंपिक मेडल जिखतले? सायबिणीची मेडल घालपा इसरोत मुगो तूं आनी ऑलिंपिक मेडल आनी सांबाळटले? आनी तूं रे, तूं कोण जातलो? डिशूं डिशूं डिशूं. हांव कराटे फायटर, रेसलर आनी बॉक्सर जातलो. व्हेरी गुड. रेसलर, बॉक्सर, तुम सगळ्यान तुमगे चिंतिले. आनी तुम जाणे हांव कोण जातो तो? गोंयचो शेतकार. अंकल, तू सदांच न सदां कितें सांगत आसता. आयज जें सांगता तें फाल्यां विसरता. तू कोण सांगिल गो हांव आयज सांगो तें हाल इसरोत म्हणून? येवूय विसरलोय. तूच सांगतालो आपूण रोखडोच विसरता म्हणून. रियो, तू तांची कांयच दास्ती काडी नाका. ती भुरगीं येतात म्हूण म्हाका कुशालकाय भोगता. म्हज्या कुसव्यान म्हाका भुरग्याचे देणे फाव जावंक ना. देखून सरान आनी हांवें आयज तांचेच पासत सुटी घातल्या. सुटी घेयल्या? कित्याक? आयज आमी ह्या भुरग्या बरोबर पिकनीक करूंक येवजिला. पिकनीक. पूण मॅडम, पिकनीक स्पॉट हुंयचो? हुंय येताय? भुरग्यांक दूदसागर एकदम बरें आवडटलें न्हय रियो? दूदसागर. दूदसागर? मॅडम, दूदसागर वयताय म्हूण तुवें म्हाका काल सांगपा न्हू? हांव मगे बेबी डॉल आपयता आसलोलो. आतां आपोवपा मेळपा ना ताका. आतां ते न्हिदोल आसतले. ना, ते न्हिदोंक ना. तेवूय येता पिकनिकेक. हें पळय, हांव ताका घेवन आयलां. आगो मुगे बेबी डॉल, तूं आवयपणा बेसार आहा हे 9 म्हयन्याचेर? वय तरी हांय आनी कित्याक सोडपाची पिकनिकू? पिकनिके मोजा मान आसतो आनी कोणू आहा? 9 म्हयने जावं ना जाल्यार 10 म्हयने जावं. दूदसागर चोयतकच मुगे जिवा बरें दिसता. हांव येतो म्हणल्यार येतोलें. गोरबेस आहा जाल्यार कितें जालें? म्हाकाय मजा करूं जायी. बरें, नो प्रॉब्लेम. वय, पूण सर, तुगे गिटार गिनी हा? बरी कांतार कोन मारया मोज्जा. रियो, तुका जाय तशें. आमी सोगलीं आयज तुज्या सांगाता. कोणाचोच मूड पिड्यार करप ना. चलात, बरीच फुलोवया पिकनीक. दूदसागर जाल्यार दूदसागर या. दूदसागर आमी वेताव. म्हजो स्विमींग ट्रॅक हांव घेता. उदक नावक मात बिता. पिये नाका हांव तुमकां सांबाळटा. पेवोंक तुमकां शिकयता. घोसघोसो तुमकां दाखयता. मुजगाच्या कुंपासार नाचयता. दूदसागर, 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 दूदसागर. मौसा आमी कोतेल्या. पर्यावरण देखतेल्या. गोंयची सोबिताय अनुभवतेल्या. शीतकोडी आमी जेवतेल्याव. आंगातूय आमी धांवतेल्याव. चेरी सपा आमी खातेल्याव. गिटारां वाजोवन नाचतेल्याव. दूदसागर, 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 दूदसागर. कोण कनेक्ट तुमचो आवाज? मामी, मामी, मामी तू आयली? पीटर, जॅक, जिना, ऑल्सीन, कितले फावट हांवें तुमकां सांगचें अशी दुसऱ्यागेर वचून मोस्तेपणां कोच्ची न्हय म्हूण. तांच्यो घरांतल्यो वस्तू तुमचे कडेन फुटल्यो जाल्यार तांकां नवो कोण दितलो? फारीक कोण कोत्तलो? म्हज्या लागीं तितले दुडू आसा? मामी, तू फोट सांगता. तुज्या लागीं 500 रुपया आसा. हांव जाणा तूं ते लिपोवन दवरताय. पयर हांवें ते तुजे चोरून पसऱ्यार व्हरले. पूण पसरकारान ते चलना म्हूण सांगिल्लें. कितें? म्हज्या 500 रुपया तुवें चोरून व्हेलेले आनी पोसोरकारान तुका चलना म्हूण सांगलें? ओय,
तें आतां चलना. पूण ताजो म्हाका कितलो मोत तें हांवूच जाणा. बरें आसा, हे तुमच्या आंगार नवे कपडे ते तुमकां कोणें दिल्यात? हांवें दिल्यात तांकां. देवान आमकां भुरगीं दिवंक ना. तुजेच भाशेन भुरग्यांक मोग दिवंक हांव आशेतां. आवयपण म्हणचे कितें तें तुज्या कडल्यान म्हाका कळटा. पावसाच्या काळार बी ओपल्यारूच शेत किर्लोता आनी बोरी पीक पिकता. पूण हांवें पावस येतालो तेन्ना बी ओपी नासतना येता तितल्याय पावसांक वच रे पावसा, वच रे पावसा म्हणून वचोंक सोयीक दिलो. आनी आतां हे शेत सुकोन निबोर फातोर खोडप जाला. कितेंच किर्लो तोले म्हूण बोरवा सोना. हे शेत जावन आसा म्हजो कुसवो. तुमच्या भुरग्या लागीं कितें फुटलें जाल्यार आमकां वायट दिसना. आमचीच भुरगीं, आमच्या भुरग्या लागीं त्यो वस्तू फुटल्यो अशें तरी समजूंक म्हाका संदी दियात. हांव तुजे लागीं भीक मागतां. ना, म्हाका असलो संबोन बिलकूल नाका. तुमी कितें सोजमोल्यांत दुसऱ्याच्या भुरग्याक तुमची कोत्तेली म्हूण हांव म्हजे हात पांय जोडयतलीं, पूण दुसऱ्या लागीं पोसूंक केन्नाच दिवची ना. जाणात तुमी, म्हजी आवय बापायगेर एकलीच धूव हांव. 15 वर्सांची आसली तेन्ना म्हज्या आवय बापाय लागीं घोडो ना म्हणून म्हाका एका आस्तीक मनशागेर पोसूंक दवरलें. पयलो पयलो तो म्हाका खूब बरो कोत्तालो. मागता तितल्योय वस्तू हाडून दितालो. हांव खुशाल जातालीं. ल्हव ल्हव तो म्हजे कुडी लागीं खेळोंक लागलो आनी ताका विरोध करूंक म्हाका पुटवना जालें. अशें गपचूप गपचूप म्हटल्यार ताज्या 4 भुरग्यांची हांव आवय जाली. पूण शेवटाक एके रात्रीक हांवें ताका म्हजे लागीं काजार जावंक विनवणी केली. तेन्ना तो म्हज्या न्हिदपाच्या उशार हे 500 रुपयाचे नोट दवरले आनीक म्हाका आनीक ह्या 4 भुरग्यांक सोडून तो नाच जालो. तो उगडास विसरूंक हांव सोदिना. ही नोट हांव सामान दवरता. देखून हांव तुमकां सांगता, म्हज्या भुरग्यांक लाले बोले लावन बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दिवन तुमगेर राबोवंक तोजवीज करिनाकात. म्हजीं भुरगीं उपाशी मेल्यार जाता, पूण म्हजी भुरगीं म्हजी गोट मोतीन दवर. म्हजी भुरगीं म्हजे भाशेन जालेली म्हाका नाका. मम्मी मम्मी येयात, आवडसले येयात म्हज्या बरोबर. चलात. गेली, भुरग्यांक घेवन गेली. सर, मॅडम, तूं ते घेवन बसनाका. ती कोणा गेले चेपे कोणा गेले तकलेर घाता. रियो, लोकांक गुन्यांवकारी करी नाका. जेन्ना हांव बेलिजाक सांगतालो तेन्ना बेलिजान म्हजें आयकोंक ना. ताजे त्या चुकी खातीर ताका सोडून दिवं, डायवोर्स दिवं वा दुसऱ्या लागीं संबंद जोडूं. हांव एका बापायचो दर्जो मेळोवन घेवं वो दोतोराक मेळोन सेरोगेशन करून घेवं वो म्हजो सोयम बदलून म्हाकाच भुरगें जल्मता तशें करूं. ब्रँडन, तुका जाय ती कास्त ती म्हाका. तूं फॉर्मायता ती कास्त भोगूंक हांव तयार. म्हाका तुजे कडल्यान केन्नाच बोगसोणें पावना. म्हजे लागीं काजार जावन तूं त्रासान पडलो. ओड्याचें दूद दिवचें पडटलें म्हूण आनी म्हजी कुडीची सोबिताय बिगडटली म्हूण भुरग्याक जल्मान हाडून आवय जावंक हांव फाटीं रावलें.
आतां आवय जावंक आनी म्हाका पोर आयना. आवय जावप वस्तुऱ्याची खेरीत गूण आनी व्हडल्यांतले व्हडले सूख. हांव जाल्यार मुगे भुरग्याक ओड्ड्या दूद दितोलें. आवयगे दुदान भुरगे सॅमसना भाशेन गोटवीर जात हुंय. रियो, जेवणा कितली आमटान गोडसाण आनी तिखसाण घातली, पूण मीठ घालूंक विसरलो जाल्यार. सर, तुका कोण सांगिला आज हांव जेवणा मीठ घालपा इसरोल म्हणून? केन्नाय केन्नाय मीठ उयणी आसता. ना रियो ना. मिठाचो उपयोग सारको करिना तेन्ना जेवणाक रूच सारकी आसना. मीठ केन्नाच वयणी आसना. तशेंच काजारी जिविताचें सूख, रसरशीत फुलत्या जिविताचो काळ तो सोमच्या पयलींच भोगूंक जाय. नाजाल्यार काजारी जिविताचो दुरुपयोग जाता आनी ते गो बायलांक काजारी जिवीत जाता एक जेवण जाका मीठ आसा पूण रूच ना. कित्याक तांणी काजाराचो बरो उपयोग करूंक ना. तेन्ना तांकां तें काजारी जिवीत जाता. जाल्ल्या पोरी वयणी मीठ. वयणी मीठ, 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 वयणी मीठ. तुम्ही ऐकलो संगीत खेळ ओयणी मीठ. आतून भाग घेवपी कलाकार बेलिझा. आकाशवाणी खातीर निर्मिती सिंथिया रेगो आणि सादर करपी सईश देशपांडे.